नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लोकसभेचो जाहीर प्रचार सोंपलो। बीजेपीचो कॅडराक घेवन आपाचो एक्टिविस्टांक घेवन प्रचार। काँग्रेसीक अपक्षांचो आधार। चर्चिल रवी एकोडे शिलेदार। बदलते जगाप्रमाण प्रचार बदललो। मुखेल पक्षांचो प्रचार जालो हायटेक। सोशल मीडिया, पदांचे व्हिडिओ, फोन कॉलां आनी जायते नवे मतदारांक आपले वटेन ओडपाचो यत्न। बुट्टले सरकार वाटांक जातीयवाद उस्तुपाचो काँग्रेसीचो निमाणो यत्न। तरी दोनूय सीट बीजेपीचेच। पर्रीकाराचो दावो, मिनाचे ई पावणेतले पयशे मायनिंग वाल्यांक। विजयान पयलीं केलें पर्रीकारा कडेन फिक्सिंग, आतां काँग्रेसी कडेन स्कॅमा भायर काडपाची धमकी दिवन पर्रीकारान काँग्रेस आमदारांची तोंडां केल्यांत बंद। चर्चिलाचो आरोप। आनी गोंयांत चोरी करून गोंया भायर संवसार थाटपी बंटी बबलीक म्हापशें पुलिशेन केली अटक। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडाचो गोंयांत प्रताप। खबरो विस्तारान। लोकसभेचो जाहीर प्रचार सोंपलो। 12 एप्रिलाक आतां मतदान। बीजेपीन कॅडराक घेवन जाल्यार आपान एक्टिविस्टांक घेवन प्रचाराची गाडी धुकल्ली। काँग्रेसीक दक्षिणेंत अपक्षांचो आधार, जाल्यार उत्तरेंत रवीन स्वता किल्लो लडयलो। एके वटेन फॅमिली राज, दुसरे वटेन फुडाऱ्यां मदीं फिसकटींतल्यान काँग्रेसीक 2 ब्लॉक समित्यो बरखास्त करच्यो पडल्यो। इतलें सगळें जातना काँग्रेस बीजेपीचो एकूय मोठो राष्ट्रीय फुडारी गोंयच्या प्रचाराक दिसलो ना। तातूंतूच चर्चिलान आपल्यो गर्जना करून प्रचारांत फोंडा मारलें। फुडलीं 48 वरां आतां घराघरांनी प्रचार। पळयात रिपोर्ट। बेरेस्तारा लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो। आतां सगळ्यांच्यो नजरो आसात त्यो मतदानाचेर। वेंचणूक जाहीर जाल्ल्याक राजकीय पार्ट्यांचो एकूय राष्ट्रीय फुडारी गोंयांत आयलो ना। वेंचणुके पयलीं जानेरांत नरेंद्र मोदीची सभा जाली, ती निमणी मोठी सभा। त्या उपरांत आयलो तो फकत आम आदमी पार्टीचो मनीस सिसोडिया। आवश्यक दिसना आमकां येवंक जाय तशें कित्याक कंपल्सरी, आनी तुमीच म्हाका नॅशनल लिडर केला म्हणून हांव आसा म्हणून। We did not want to invite other leaders, other central leaders, other than Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, because we found everybody is busy in the election campaign in their respective states. भाजपाचो प्रचार दोनूय मतदारसंघांनी शिस्तबद्ध रितीन जालो। दक्षिण गोंयांत नमोचो जागो मनोक घेवचो पडलो, इतलोच फरक। काँग्रेस मात अपक्षांनी पडेल उमेदवारांचेर निंबून आशिल्ली। काँग्रेसीचो रवी नायक मात एकला चलो रे करीत उरलो। पार्टीचो स्टँड एक जाल्यार रवी धांवतात दुसरेच कडेन। तुमी अजून मोपाचेर क्लियर ना। नॉर्थ गोंयचे आमचे लोकांक कितें जाय तेंच करतलो, लोकांक विचारून करतलो। तुज्या पार्टीचो स्टँड वेगळो आहा। पार्टी म्हाका लागना, पार्टी तेगेले स्टँड कोण गेले तेका, पूण ताणें बदललो दिसता तो स्टँड। चर्चिल, शालोम आनी नार्वेकार काँग्रेसीक गिराण कशें लागलें। चर्चिल तृणमुलाची वेंचणूक लढयता आनी काँग्रेसीची कटकट नाका म्हणून वालांका आलेमांव दिल्ली वचून प्रचार करता। शालोम सार्दीन अपक्ष उमेदवार, जाल्यार फ्रांसीस सार्दीन खंयच दिसना। मामीन गुदिनोन मात आपली सेना पर्रीकाराक दान केली। चर्चीन धर्मनिरपेक्ष पार्टीक मत मारपाचो फर्मान काडलो। ते भाजपाक माल गेलें। फाटोफाट कुणयच्या तपोभुमीन आपलो फर्मान काडलो। तेवूय म्हणटात धर्मनिरपेक्ष उमेदवाराक तेंको दियात। बेरेस्तारा जाहीर प्रचार करपाचो वेळ सोंपलो। आतां उरिल्ले 2 दीस घरोघरी प्रचार जातलो। ब्युरो वांगडा सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर। जग बदलता, मतदारांचो कल बदलता, तसो लोकसभेचो प्रचारय हे फावट हायटेक जालो। बीजेपी, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीन सोशल मीडिया पुरेपूर वापरून प्रचाराक आपापली तकली लडयली। नित्या परस हे फावट काँग्रेस सोशल मीडियाचेर मातशी आक्रमक दिसली। बीजेपी मातशी काचाबूल जाली, मात तांणी कॅडराक घेवन मोठे बारीक सभांनी किल्लो काँग्रेसी परस बरो लडयलो। आपान कोनसो बसका, रॅली आनी सोशल मीडियाक धरून प्रचाराचो सवाय भितर गडगड केलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे 2 लोकसभा सिटां खातीर 12 एप्रिलाक मतदान जातलें। मात हे फावट मोठ्या प्रमाणात नवे युवा मतदार आशिल्ल्यान प्रचार बरोच हायटेक दिसलो। बीजेपी, काँग्रेस आनी आपा सयत बाकीच्या उमेदवारांनी सोशल मीडिया, टीव्ही आनी एफएमाक घेवन बरोच हायटेक प्रचार केलो। मोबायला वेल्यानूय वेंचणूक प्रचार जालो। बीजेपीन फेसबूक, ट्विटराचो आदार घेतलो।
तेच बरोबर कोपरा आनी जाहीर सभांची पारंपारीक पद्दत बीजेपीन सोडली ना. पर्रीकार म्हणटा जग बदलता तशी प्रचाराची पद्दत बदलची पडटा. मात फोनावेल्यान विरोधकांनी चलयला ते बरोबर न्ही. नाही, ते कॅम्पेनिंगचो मेकॅनिझम बदलतात न्ही, तशें कितें सगळें तशें उरता. पण एक गजाल लक्षात दवर की ह्या सगळ्या मिडियाचेर जो पळय कॅम्पेन जाता दॅट कॅम्पेन डज नॉट इम्पॅक्ट पीपल अनलेस देर इज अ ट्रूथ ऑन इट. दोन तरेचे कॅम्पेन चालू आहा. एक जेन्युइन कितें तें कॅम्पेन चालू आहा, दुसरो काही बोगस गजाली घालप किंवा एटॅक करप, ताचो व्हडलोसो परिणाम जायना. इट्स सेम थिंग एज मेकिंग स्पिचीस. काँग्रेसीन फेसबूक, ट्विटरा सयत व्हॉट्सॲप, सोशल मिडिया आनी फोनावेल्यानूय प्रचाराचो नेट लायलो. जिंगलय काडिल्ले. बीजेपीक बरोच उपद्रव जालो. मात काँग्रेसचे जिंगल वेंचणूक आयोगान भायर मारले. आमी न्यू टॅक्निक्स आतां जे मॉडर्न टॅक्निक्स आसा कॅम्पेनिंगाचे तेवूय सुरू केल्ले आसा फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सॲपाचेर. त्या शिवाय आमी SMS सिस्टम जाग्यार घातला आमचो PCCचो. आम आदमी पार्टीन मात फेसबूक आनी एक्टिविस्टांक घेवन खर्चाक बरीच कातर लायली. चड गाजो वाजो केलो ना. खर्च जाता तितलो कमी दवरपाचो यत्न केला अशें आपाचो वाल्मिकी नायक म्हणटा. आपान सवाय भितर गडगड केला. आम आदमी पार्टीची कॅम्पेन जी केली आमी ती सामकी ट्रेडिशनल कॅम्पेन आशिल्ली. जाता तितलो खर्च कमी करून व्हडल्यो व्हडल्यो स्टेजीन आशिल्ल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो हेलिकॉप्टरांनी आमचे लिडर येवंक ना. सोशल मिडिया जी आसा तातूंतय आमी भरपूर कॅम्पेन केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकसभेचे गोंयचे दोनूय सीट बीजेपी जिखतली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान दावो केला. सरकार बुडटा म्हूण अदमास लागिल्ल्यान काँग्रेस निमणो जातीयवाद उस्तूंक सोदता असो आरोपूय पर्रीकारान केलो. मिनाचे पावणेंतल्यान मेळिल्ल्या पयशांतले 90% पयशे खणीचेर पातय येवन आशिल्ल्या लोकांची रीण फारीक करपाक दितले अशें उतरूय पर्रीकारान दिलें. तो मिडिया कडेन उलयतालो. भाजपाचो वेंचणूक जाहीरनामो गोंयांतल्या सुमार 95% घरांनी पावला असो दावो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केला. भाजपान गोंयभर 32 जाहीर सभा आनी 380 ल्हान ल्हान बसका घेतल्यात. साश्टीतलें चित्र आतां पुराय बदललां अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा. 380 कॉर्नर मिटिंग्स आनी 32 मतदारसंघाच्यो निहाय जाहीर सभा, 95% पेक्षा चड घरां, more than twice have been visited by our कार्यकर्तास. प्रचार करतना काँग्रेसीन जातीयवादाचो आदार घेतला असो आरोप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलो. सालसेत काँग्रेस बालेकिल्ले हे गजाल केली. आतां म्हजो बालेकिल्लो आला म्हणून हांव क्लेम करिना, पण दे आर ऑलरेडी लॉस्ट दॅट सिटाडेल. सो देर इज नो रिजन वाय दे शूड नॉट लूज इट अगेन एंड अगेन नाव. मायनिंग सुरू करपाक सुप्रीम कोर्ट मान्यताय दितले असो अदमास पर्रीकारान उक्तायलो. मायनीच्या ऑक्शनांच्यान बेकायदेशीर जे मीन आसा, जे कॉन्फिस्टिकेट जातले मीन किंवा जे जाला, त्या मिनांच्यान येणारे पयशे 90% ह्या लोकांक ऋणमुक्त करपा खातीर वापरपाचे आमी सुप्रीम कोर्टा फुडें शेवटचे आर्ग्युमेंट, क्लोजींग आर्ग्युमेंट तातूंत भितर हो विशय दवरलेलो आसा, जाका पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां म्हणजे हियरिंगाच्या वेळार पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिसला. वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फायनल डिसिजन ऑन द पेटिशन विच इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गांवस. म्हापशेंच्या पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. बंटी आनी बबली ह्या फिल्मा भशेन बायल आनी दादलो गोंयांत चोरी करताले आनी उपरांत कारवारा वतालीं. जॉन रॉड्रिक्स हो कारवारचो आनी दिव्या मुंबयचें. फाटल्या 2 वर्सां सावन ती एकठांय ही कर्म करतालीं. चड करून फॉरेनरांक टार्गेट करून कॅमेरा, मोबायल चोरतालीं. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 2 लाखांचो माल जप्त केला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.